नमस्कार नेवकर. सध्या आमी आसा अशा एका स्पॉटार जो एका टायमार वन ऑफ द बेस्ट आयकॉनिक प्रोजेक्ट म्हणून हेजी वळख आसा. ती म्हटल्यार मँग्रुव्ज ब्रॉडवे वॉक. 2018 2.5 कोटी रुपये खर्च करून हो प्रोजेक्ट रेडी केल्लो. अमृत मिशन अंडर स्मार्ट सिटीन हेजे हो प्रोजेक्ट केल्लो. पण तेजे उपरांत हेजे कांयच रिपेरेशन वर्क ऑर मेंटेनन्स वर्क जी टायम टू टायम जावपाक जाय आसली ही जावंक ना. हेजी कंडिशन अशी आसा की हेजे जे प्लायस आसले हे सद्या पडपाच्या कंडिशनान आसा. कितलेशेच प्लाय हे एका सायडीन भितने गेल्या पडल्या. 2022 हो प्रोजेक्ट मागीर CCPच्या अंडर गेलो. CCP कडेन हो प्रोजेक्ट गेल्या उपरांत हेजे जे रिपेरेशन वर्क जाय आसले पण मेंटेनन्स जी हेजी टायम टू टायम जावपाक जाय आसली ही आयज मेरेन जावंक ना. हेज्या उपरांत 2023 CCPन हो प्रोजेक्ट बंद केलो. 2025 हेजे रिपेरेशन वर्क जातले म्हणून CCPन सांगले. पण ह्या गजालीक आतां कितलोसो टायम गेलो पण आयज ही कंडिशन आसा तशीच आसा. कितलेशे जर्नलिस्टांनी आपले न्यूजपेपर ऑर न्यूज चॅनल थ्रू ह्या प्रोजेक्टाची कंडिशन हायलायट करपाचो प्रयत्न केलो पण सरकाराचो हेजेर लक्ष आयज मेरेन पडोंक ना. आनी ही वन ऑफ द बेस्ट आयकॉनिक प्रोजेक्ट म्हणून जो म्हणटाले ही जी कंडिशन आतां अशी आसा. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.